नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नव्या सावंत सरकाराचे पयले कॅबिनेटात 3 फ्री LPG सिलिंडर स्कीम पास, एप्रिल सावन लागू। स्वयंपूर्ण गोंय चालूच, फोकस सरकारी प्रायव्हेट जॉब, मायनिंग, पर्यटनाचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे केंद्रीय मंत्र्याचे हजेरेंत प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत। पयले फेजींत विश्वजीत, माविन, रवी, काब्राल, शिरोडकार, खंवटे, गावडे आणि बाबूश मंत्री। आता एक्सिडेंटल सीएम नी इलेक्टेड सीएम दोतोर प्रमोद सावंताचे अभिमानान छाती ठोक वक्तव्य। सोपूत घेतिल्ल्या मंत्र्याचे तकलेंत घोळटात खात्याचे प्रश्नचिन्ह। पक्ष सोडलो ती अन्यायाचेर प्रतिक्रिया, बीजेपी बरोबर वर्सांचो संबंध। सोपूत विधी सुवाळ्याक पार्सेकार भावूक। घर वापसी विशीं ना म्हणिना युनायटेड ऑपोजिशनाची सोपूत विधी कूस। सभापती पदाक बीजेपीचो तवडकार आड काँग्रेसीचो आलेश। काँग्रेस म्हणटा आलेश युनायटेड ऑपोजिशनाचो, मुख्यमंत्री म्हणटा तवडकाराक मतां 24+। मंगळारा पयलें अधिवेशन। गांवकारांचो जमनीचो हक्क पयलीं जाग्यार घालात, केशी फाटीं घेयात। 70 करंजोळच्या गांवकार तेमार, वाघाच्या सेन्ससाक आयिल्ले राना अधिकारी रिटर्न। RFOक शिटकावणी। कामगार संघटनाच्या बंदाचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान लायलो प्रतिबंधक एस्मा। भूंय न्हंय मार्गान अत्यावश्यक माल, प्रवाशी येरादारी सेवा बंद दवरूंक मेळची ना। आनीक एका गोंयकाराक पद्म पुरस्कार। फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंखवाळकारा उपरांत पद्मनाभ संप्रदायाच्या ब्रह्मेशानंद स्वामीक राष्ट्रपतीच्या हातान पद्मश्री। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 2.0 कार्यकाळ सुरू। सोमारा सोबूत विधी उपरांत पयले मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत 3 फ्री LPG सिलिंडरांची स्कीम क्लियर। 1 एप्रिला सावन खंय लागू। स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम 2.0 सुरूच उरतली। मायनिंग सुरू करप, पर्यटन साधन सुविधा, सरकारी खाजगी जॉबांचेर फोकस। जाहीरनाम्याची आश्वासनां प्रायोरिटी प्रमाण 5 वर्सांत खंय तडीक। मुख्यमंत्री उलयलो। अरे ओमकार त्याचा फक्त इनकम लिमिट आणि बाकीचे सगळे म्हणून म्हटलं ती स्कीम नोटिफाय जातली, बट 3 सिलिंडर फ्री दिवपाचे डिसिजन या कॅबिनेटान आमी अप्रूव्ह केलें। बजेट पूर्ण असणार की लेखानुदान पूर्ण असणार। आमचे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम सगळ्यात पयली सुरू जातली। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा खातीर गोंयच्या म्हज्या तरणाट्या भाव भयणीक नोकरी मेळपाक जाय। मागीर ती IT सेक्टराच्या पासून कोण 10वी फेल आसत ताका सुद्दां नोकरी मेळपाची गरज आसा। त्या खातीर गव्हर्मेंट सेक्टरांत आसतले, प्रायवेट सेक्टरांत आसतले, अश्यो वेगवेगळे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करप गोंयांत, म्हणजे प्रायवेट सेक्टरानूय बी आनी गव्हर्मेंट सेक्टरानूय बी, जेणे करून काम करपाची इच्छा जाका आसा तो बेकार उरचो न्ही, हाज्या खातीर सदोदीत म्हजो प्रयत्न सुरू आसतलो। तिसरें, गोंय हें टुरिजम स्टेट आसल्या कारणान गोंय राज्य हें टुरिजमाची राजधानी जावची देशात, हाज्या खातीर लागपी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर। चवथी गजाल गेली कितलीशींच वर्सां मायनिंग बंद पडला, म्हाकाय खबर आसा, आनी तें मायनिंग परत एकदां सुस्थित्या बेगिनात बेगीन चालू करपाची प्रायोरिटी जी आसा ही नक्कीच आमच्या सरकारा कडल्यान आसतली। हांव परतूय तेच सांगता, आमी जाहीरनाम्यान जें सांगलां तें करतले, कारण भारतीय जनता पार्टीचो जाहीरनामो
हो वचननामो आसा. प्रमोद सावंतान शपथ घेतल्या उपरांत आयज सांजचे चार्ज घेतलो ऑफिसांत. तेजे उपरांत तेजी पयली कॅबिनेट मिटींग जाली. कॅबिनेट मिटींग तेंची असेंब्लीच्या कॅबिनेट हॉलान जाली. थंय तेजे 8 मंत्री प्रमोद सावंत आनी मागीर 8 मंत्री हे प्रेजेंट आसले. तेजे कॅबिनेटाचे पयले डिसिजन हे जे तेंच्यांनी मॅनिफेस्टोन मोठे प्रॉमीस केल्ले की वर्साक प्रत्येक घराक 3 सिलिंडर मोफत मेळटले. ती स्कीम तेंच्यांनी अप्रूव केल्या. ती मागीर नोटिफाय जातली आनी एप्रिलांतल्यानूच ती स्कीम चालीक लावपाचो सरकाराचो प्लान आसा. तेजे उपरांत जे फाल्यां अभिभाशण जावपाचे गव्हर्नराचे ते कॅबिनेटान पास करचे आसता. तो एक एजेंडा आसलो आनी ते अभिभाशण तेंच्यांनी पास करून घेतले कॅबिनेटाक. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान उलयता आसतना एक स्टेटमेंट केलो. भाजपाचो जो मॅनिफेस्टो आशिल्लो भाजपाचो जो जाहीरनामो आशिल्लो इलेक्शनाचो तो तेंच्या कामांत रिफ्लेक्ट जातलो. तेतून सांगलेल्यो स्किमी तेतून केल्ले प्रॉमिसीस तेंचे बजेट आनी तेंच्या कामां भितर तांकां दिसतले. तेच तेंच्या सरकारच्या हितू भितर रिफ्लेक्ट जातले अशें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार पवार आनी चेतन गवसा हांगा लौकीक शिलकार स्टुडंटा खातीर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हजेरेंत प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लेन सोपूत दिलो. बरोबर विश्वजीत, माविन, रवी, काब्राल, शिरोडकार, खंवटे, गावडे आनी बाबुशीय मंत्री. केंद्रीय मंत्री गडकरी आनी नड्डा, कांय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी 10,000 वयर लोकांचे हजेरेंत श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार थाटान सुवाळो. PS Sridharan Pillai, Governor of Goa, hereby appoint Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister of the State of Goa. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना. I, Vishwajit Pratap Singh Rane. I, Atanasio Montserrat. I, Marvin Heliodoro Gudino. Nilesh Juan Cabral do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate Or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration Or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except As may be required for the due discharge of my duties as such minister. मैं रविश्रम नाइक, मैं सुभाष अंकुश रोडकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय गोवा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा. हांव रोहन अशोक खंवटे हांव गोविंद शेपू गावडे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर हांव खंयच्याय व्यक्तीक अथवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा प्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ते करचो ना. देव बरें करूं. आता एक्सिडेंटल सीएमनी
इलेक्टेड सीएम मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मोठ्या अभिमानान छाती ठोक मिडियाक सांगलें सोपूतविधी उपरांत तो स्टेडियमार आशिल्ले दर एकल्याक मेळ्ळो। 8 मंत्र्यांनी सोपूत घेतला। आमी कांय जाणां कडेन उलयले। दर एकल्याचे तकलेंत खात्याचें प्रस्नचिन्ह घोळटा, मात मुख्यमंत्री सावंताचे लिडरशिपीत काम करपाची तयारी। भारतीय जनता पार्टीन पयलीं मुख्यमंत्री म्हणून घोशीत केल्लो आनी माझ्या केंद्रीय नेतृत्वाक हांव खूब खूब आभार मानता की परत एकदा तांच्यांनी म्हाका संदी दिली आणि समेस्त गोंयकारांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जी कॅम्पेन माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल केंद्रात राज्यात माझ्या नेतृत्वा सकयल पूर्ण 20 जणांचे बहुमत आमकां निवडून दिल्लें आसा। त्या खातीर परत एकदा म्हणजे आमी गोंयकारां खातीर हे इट इज आय एम नॉट अ एक्सिडेंटल सीएम बट आय एम नॉट सिलेक्टेड बट आय एम इलेक्टेड। त्या खातीर निश्चितरित्या गोंयकारांक बऱ्या अर्थेन खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण 2.0 ही मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली। Yeah, back after almost say 10 years. I think last I think it was in 2007. No, 2010. 11. Yeah, 11. I'm thankful to the party, to the leadership for giving me an opportunity to serve in the government. We are a loyal soldiers of the party. Okay. So whatever party dictates, as per that dictates we will do. Getting Goa Pearl of the East cannot be only a documented document, but actually it should be created that type of a destination which we are able to attract not only the mid-level tourists but also high-end tourists and make it a very exclusive destination so that it helps the state also and helps overall growth of the state in the tourism sector. Several other things are there, a lot of agenda which has been laid down by the government. We all will work as a team and take it forward. सर हेल्थ मिनिस्टर तुम्ही कंटिन्यू दवरतले? The chief minister आणि पार्टी ठरवेल. बरं आसा चीफ मिनिस्टरान आमकां परतून शपथविधी दिली एक गोष्ट की पार्टी तेज्या वांगडा 3 वर्सां ऑलमोस्ट काम केल्लें आसा आणि ज्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचें काम आमी केलां ते फुडें व्हरत रावतले। आतां जे पोर्टफोलिओ ऑनरेबल सीएम दितलो ते पोर्टफोलिओ घेवन फुडें काम करपाची इच्छा आसतली। तुम्ही मागले पोर्टफोलिओ सरकारान दितले ते तुम्ही? भारतीय जनता पार्टी परतून सांगता आमी केन्ना मागना, जे दिता ते घेता। एनी मिनिस्ट्री यू डिमांडेड मिनिस्ट्री लोकांचे म्हणणे आहे की होम मिनिस्टर तुम्ही असले त्यांना खूप केलं या वर्षात हे सगळे हे जे आमचे मुख्यमंत्री समाज होम मिनिस्टरची जबाबदारी ते तुम्ही रेडी आहात? हय, मुख्यमंत्रीची जबाबदारी दितलो आमकां ती आमी काम करपाक तयार आसा। म्हाका दिसता एक बऱ्यांतली बरी गजाल जावन आसा की सेकंड टायम डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारान तेणें म्हाका शामील केला आणि हांव 7वे फावटी जेन्ना निवडून येयलेलो आसा both experience, work experience and all that I have brought on the table of so many years, I will see that the government gets full advantage. Dr. Pramod Sawant even becomes a stronger leader. कित्याक आमकां अल्टिमेटली आमी सगळे खंयचे कामां लागिल्ले आसा गोंयचेर कितें तरी बरें करपा खातीर। खंयचो सरकार कितें म्हूण वावरता टू इम्प्रूव द क्वॉलिटी ऑफ द लायफ ऑफ इट्स सिटीजन, हें आमचें एक काम जावन आसा। हो आमचो एक हेतू कसो आतां फुडाराक दवरून आम्ही बऱ्यांतले बरें काम करपाक सोदता। आणि काय खातं वगैरे काय मिळते पळया त्या सांगूना अजून पळया तुम्ही कितें एक्सपेक्ट केल्ले बीन ते काय ना कितें दिवं तें घेवपाचें। जे फाटले 5 वर्सां हांवें गेली सातत्यान 2007तल्यान हांव जें काम करतां त्या कामाची पावती आणि ज्या भारतीय जनता पक्षाक गेली 5 वर्सां हांव सातत्यान खंबीरपणान उबो राविल्लो आसा ती म्हाका पावती दिल्ली आसा अशें म्हाका। लोकांची कितें अपेक्षा ह्या सरकारा कडल्यान अशी? डेफिनेटली लोकांची भरपूर ह्या सरकारा कडल्यान अपेक्षा आसा कारण लोकांनी जो कौल दिल्लो आसा ते अपेक्षा पूर्ण करपा खातीरूच दिल्लो आसा आणि पक्ष सोडलो ती अन्यायाचेर प्रतिक्रिया पक्षा विशीं नेगेटिव्ह जावंक शकना। खूब वर्सांचो संबंद आसा। तिकेट मेळना म्हणून पक्ष सोडिल्लो। आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार भावूक जालो। सावंत सरकाराच्या सोपूतविधीक पार्सेकार आशिल्लो। घर वापसी विशीं ना म्हणिना, कितें तें फुडें खंय थारतलें। युनायटेड ऑपोजिशनाचो मात एकलोय सुवाळ्याक दिसलो ना। दिमागदार शपथविधी जाली आणि तशीच फुडलीं 5 वर्सां हांव ह्या सरकाराक शुभेच्छा दिता। तुम्ही आता परत हांव आमदार ना सध्या, हांव आमदार ना त्यामुळे सरकाराक सपोर्ट करपाचो प्रश्न ना। पक्षाबरोबर तुम्ही आसतले का म्हणटा? पण पक्षाबरोबर म्हणजे इतलो काळ आसा, सो आता तुम्ही इतलो दीर्घ काळ असल्यामुळे जब्ब करून तशें नेगेटिव्ह हे जावचें ना। खूब काळ हांव रावलां पक्षाच्या जडणघडणींतलो हांव हें आसा, पार्ट एंड पार्सल आसा। म्हजेर अन्याय जालो त्यामुळे हांव अन्यायाक
हांवें कितें रिएक्शन दिवंक जाय तें दिलें. ओके सर तुम्ही कशे पळयता भाजपाचो सरकार आता परतो सत्तेर येयल्लो आसा? येवंक जाय, थोडें उरूंक जाय, पूण लटपटी ज्यो आयकूंक येता तातूंतसून हांव फक्त दोतोर प्रमोद सावंताक शुभेच्छा दिता. सो तुमकां कितें दिसता 5 वर्सां सरकार चलतलो? भविष्य बीन सांगपाचें हांवें सुरवात ना तुम्ही म्हटले न्ही गोडगोड हे जे तुमच्या माध्यमांतसून आमच्या कानार येता तातूंतसून कठीण आसा हें कळटा समजलें. हा म्हज्यो शुभेच्छा आसात. join again the BJP? Or to be joined the BJP? Time will decide. Time will decide. Time will decide. But as of now, after resigning from party, I did not enter any other party. I did not accept anybody's offer. हांव दुसऱ्या पक्षान वचूंक शकना, वचूंची इच्छा ना. येणाऱ्या काळ ठरयतलो ती. आजी माजी दिसले मात युनायटेड ऑपोजिशनाचो एकलोय सोपुतविधीक दिसलो ना. ना काँग्रेस, ना गोवा फॉरवर्ड, ना आप, ना आरजीचो आमदार. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. सभापती पदाक बीजेपीचो तवडकार आड काँग्रेसीचो आलेश. काँग्रेसीचे वतीन आलेशान अर्ज भरलो. काँग्रेस सांगता ते प्रमाण आलेक्स युनायटेड ऑपोजिशनाचो उमेदवार. सध्याचे घडयेक 15 मतांचो दावो. बीजेपी बरोबर मगो आनी 3 अपक्ष. आनीकय 2-3 मतां पडूये म्हूण मुख्यमंत्र्याचें शिनाल. मंगळारा पयल्या अधिवेशनात सभापतीची वेंचणूक, राज्यपालाचें अभिभाशण. नव्या सरकाराचे पयले अधिवेशन विधानसभा अधिवेशन मंगळारच्यान सुरू जाता आहे. फक्त 2 दिसाचे अधिवेशन आसतले. 2 दिसाचे अधिवेशनान क्वेश्चन आवर बी काय आसचेना. ह्या अधिवेशना पयल्याच दिसा मुख्यमंत्री तेंचो जो 306 रूल हांव सस्पेंड करून बाकीची हेर कामां जी अधिवेशनान जावपाक जाय ती सस्पेंड तितूंतल्यान ते सस्पेंड करतले. ह्या पयल्या दिसा ह्या अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा स्पिकराचें ह्या वर्साचें पयलें सेशन आशिल्ल्या कारणान गव्हर्नराचें अभिभाशण जातलें. ते उपरांत तेजे पयलीं स्पिकराचें इलेक्शनूय जातलें. हांगसर स्पिकराचें इलेक्शन जाल्या उपरांत गव्हर्नराचें भाशण, मागीर कांय ऑबिच्युरी रेफरन्सीस आहा, अशोक प्रस्ताव, मागीर कांय कॉंग्रेच्युलेटरी रेफरन्सीस आहा. तेजे उपरांत डेप्युटी स्पिकराचें इलेक्शन करपाचो हें येतलो. थंय सांगतली डेप्युटी इलेक्शन दुसरे दिसा जावपाचें आहा म्हणून. तेजे उपरांत दुसरे दिसा फर्स्ट डेप्युटी स्पिकराचें इलेक्शन करतले आनी तेजे उपरांत मुख्यमंत्री एन्युअल स्टेटमेंट जे बजेट मांडटलो आनी तेजे उपरांत हे जे बजेट आहा ते फुडले 5 ते 6 म्हयन्या खातीर वोट ऑन अकाउंटाचेर पास करून घेतले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी चेतन गवस वांगडा लौकीक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. 128 उरिल्ले पद्म पुरस्कार राष्ट्रपतीन आज दिल्ली राष्ट्रपती भवनात भेटयले. आनीक एका गोंयकाराक पद्म पुरस्कार. फाटल्या सप्तकांत फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंखवाळकारा उपरांत सोमारा कुंडय तपोभूमीचे ब्रह्मेशानंद स्वामीक राष्ट्रपतीच्या हातान पद्मश्री. अंदूच्या वर्सा एकूण 128 पद्म पुरस्कार दिले. तातूंत 4 पद्मविभूषण, 17 पद्मभूषण, 107 पद्मश्री आसात. श्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी अध्यात्म. कामगार संघटनाच्या 2 दिसांच्या बंदाच्या फाटभुंयेर गोंय सरकारान प्रतिबंधक एस्मा कायदो लागू केलो. भौशीक हित मतींत धरून संपाच्या काळात भूंय आनी न्हंय मार्गान अत्यावश्यक म्हाल आनी प्रवाशी येरादारी सेवा बंद दवरूंक मेळची ना अशें घर सचिवान आदेशा वरवीं स्पश्ट केलां. कामगारांच्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो तडीक लागच्यो म्हूण सोमार मंगळारा कामगार संघटनाचो देशव्यापी बंदाचो उलो. गिव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ
वाडयता. लागींच्या सुपर स्टोर, फार्मसी आनी ऑनलायन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. पयलीं गांवकारांचो जमनीच्या हक्काचो इशू जाग्यार घालात, तांचे वयल्यो केशी फाटीं घेयात. 70 करंजोळच्या गांवकार तेमाक पेटले. वाघांच्या सेन्ससाक गांवांत आयिल्ल्या रानां खात्याच्या अधिकाऱ्यांक परत धाडले. गांवकाराचे इशू तडीक लाग मेरेन खंय असल्या कोणाकूच गांवांत एंट्री ना. आरएफओक शिटकावणी. आरएफओ म्हणटा वेल्यांच्या कानार घालता. आमच्या ह्या वर्सा ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन सेन्सस 28 मार्च 2022 चालू जाता. सो ह्या सेन्ससाक आमी म्हादय रेंजीन 3 रावंड आसात. एक चरवणे रावंड, एक कुदाळ रावंड, एक करंजोळ रावंड. सो हातून आमी ट्रान्झॅक्ट लायनी मारलेले आहा. सो करंजोळ रावंडान 6 बीट येता. 6 बिटांतले 4 बीट आहा ते करंजोळ गांवान आसा. सो त्या गांवान जेन्ना आमचो फॉरेस्ट स्टाफ एक्सरसाइज करपाक, सेन्सस एक्सरसाइज करपाक गेल्लो, त्या वेळार गांवचे लोक एकठांय जावन तांकां सांगलें की जो पर्यंत तुमचे वरिश्ठ अधिकारी येयना तो पर्यंत आमी तुमकां काम करपाक दिवचे ना. आनी ते सेन्सर चालू आहा म्हणून काल ते गार्ड येयले. तांकां आमच्या लोकांनी आमच्या सांगलें की आमचो प्रश्न, जमनीचो प्रश्न सॉल्व जाल्या शिवाय आमच्या गांवांत तुमी येवं नाका. त्या प्रमाणे आयज 27 मार्च हांव सकाळीं म्हाज्या ऑफिसान सगळे करंजोळ गांवचे लोक आहात तांकां हांगा आपयल्ले आनी तेंच्या कडेन विचारणा केली की तुमचो विशय कितें आहा. आमच्यो मागण्यो ह्यो अश्यो आहा की जमीन ही 70 पळय आमची वायल्ड लायफान जमीन येता, जावं कर्नल एरियेन ही जमीन येता, जी आमची सीमा बी आयकलेली आहा पळय, आमचो गांव आहा पुर्वजा पासून जोडलेलो आहा. ही जमीन आमची फॉरेस्टाची खंयच्याच सरकाराची न्हू, खंयच्याच सरकाराक ती आमी विकूंक ना. हो मागणी आहा की आमकां आमची जमीन पळय, आमची एरिया जमीन आहा पळय न्हू, ती आमकां आमची प्रत्येक आमच्या गांवाक की आमच्या घराक एकल्याक की आमची ती जमीन आहा ती आमकां मालकी दिवपाचो प्रश्न आमचो आहा. आनी त्याच प्रमाणे जे फाटल्यो ज्यो क्रिमिनल केसी आमचेर कोर्टान चलता, त्या कोर्टाच्या केसीचेर तुमचे वरिश्ठ अधिकारी येवन तेजेर विचार करून ते फाटी घेवचे अशी तेंची मागणी आहा. आनी ती मालकी मेळ्ळ्या शिवाय आमी आंदोलन कशेंच उगी रावचें ना. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जावं एनी गव्हर्मेंटाक आमी भितर घेवचें ना. तो जो DCF आहा तांकां हांव हांगा आपयता आनी तुमचे कितें विशय आहा, जे तुमचे क्रिमिनल केसी बी आहा ते तुमी तेंच्या कडेन मांडात आनी हांव म्हाज्या रिपोर्टानूय बरोवन तांकां रिपोर्ट दिता. सावड्ड्या धड्यार मनीषा मंगलदास नायक म्हणटा ते 55 वर्सांचे बायलेक सोमारा दनपारां दुबावीत मरण. बेडरूमांत तिची बॉडी सापडली. फॉरेन्सीक टिमीन थंयचे नमुने एकठांय केल्यात. घरांत घोव बायल दोगांच रावताली म्हूण कळटा. सगळ्यो शक्यताय मतींत धरून पुलीस वेगवेगळे नजरेन तपास करतात. वेस्टर्न बायपासाच्या कामाक लागून थंयच्या शेतांक पिकावळीक मार बसला. पावसांत बुट्टी मारूं येता. सरकारान उपाय काडून बायपासाचें काम करचें म्हूण शेतकार आनी तांचे बरोबर एक्टिविस्ट इशू घेवन TMCचो राज्यसभा खासदार लुईझिना कडेन पावले. तो म्हणटा इशू राज्यसभेंत काडूंक मेळटा जाल्यार पक्षा कडेन उलयता. शेतांक मार बसूंक जायना. सरकारान खंय सायंटिफीक सर्वे करचो. कोस्टान आम रोयलें ती क्रिस्टियन जालें न्हय ती आमगे कोस्ट आम ग्रेव्स न्हू पूण मातकान आमगे जेवण पुरोवपा म्हळ्यार दिस इज नॉट गूड. आम रिक्वेस्ट कोताय म्हणजे हे शेतकारां हें पुरय नासता तरी तुमी हाय बी ऑलरायट बट स्टील हे गरीब मनशांक हे कोस्ट तुमी चोयचे. Nobody has given us a hearing, ever contacted us and listened to our grievances. It is time they take the farmers into confidence. If there has always been floods in Benali. The only thing is with the roads elevated, it might not have crossed the roads if it was being held in the prior. But floods are there and will be there because we have heavy rains in Goa. जी मात गायल्या शेत 2 वाटीन डिवायड जालो हाय आनी तेंगे बारीक पासून एक प्रोविजन ना बाबा तें उदक वांयगण जे रोयताय थोडे उदक एस तेश व्हरपाचें तेंगे बारीक ते डिटेलिंग प्लॅनाक कांयच ना. सरकारान एक बारीक तेंगे मागणी आयकुची कितें आहा तें स्टिल्टाचे घालचें आनी म्हाका सुद्दां हो कॉस्ट व्हडलो न्ही. We are demanding it on stilts. It may be a cost factor,
बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फॅक्टर आमगे लायफ रिस्काक घेयनाका मग आमी सरकाराक मागणें आमगे पंचायतीक रिक्वेस्ट करता की मातशें डिले करनाका जात तितू बेगीन प्रोसिजर स्टार्ट कराय. So government must immediately stop damaging the paddy fields, do a scientific study as to its impact ecologically, environmentally on agriculture, and then only change the designs by putting the stills as they have done partly in Naveli constituency. So will you be raising this matter and I'll try, because you see I'll have to get everybody from my party involved there. उदकाची बिलां भरमसाट येवंक लागल्यात. मुख्यमंत्र्यान फाटल्या फावटी बिलां भरूं नाका म्हणून सांगिल्लीं. आतां तिवूय धरून अरियर्स लावन 30-35 हजारांची बिलां. गोगळ हावसिंग बोर्डांतलो लोक बिलां घेवन PWDंत पावलो. कांय जाणांक सिवेज कनेक्शन नासतनाच सिवेजीची बिलां मारल्यांत. सावड्ड्याय तीच गत. सरकाराचें 16,000 लिटर फ्री उदक पावलें खंय? आणि एकट्या घरान 25,000 30,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पर्यंत आयिल्ल्या. ते कित्याक आयले ते आमकां खबर ना. तेजे खातीर आमी हांगा आयिल्ले आसा आता. ते आमकां न्ही फुडें ते आमकां हे सगळें सॉल्व करून ते आमकां दिवपा जाय. आमी तेंका सांगलां एप्लिकेशन दियात म्हणून तेंच्या टेक आउट स्टेटमेंट तेंनी कन्ज्यूम केलं तें वी विल व्हेरीफाय वी विल ऑल्सो चेक द मीटर आनी अकॉर्डिंगली वी विल सॉल्व द प्रॉब्लेम. मीटर रेट केन्ना वचना कितें जालां ते पळयना. लोकांक ही बिलां पळय आज येयल्ली आसा ही सामकी कोरोना वेळार हे लोकांक मार्गेचे हेतू ना. वी हॅव नॉट इनक्रीज एनी रेट बियॉन्ड 15 years up to 15 years per ordinary rate and beyond 50 it is a flat rate. सिवेजाचे सुद्दां आनी प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. विदाउट कनेक्शन ते आमकां जे चार्जीस घातिल्ल्या. We have to write to the department if any fault is there regarding the charges we have been charged for the sewage connection. The issue will be resolved. प्रमोद सावंतान सांगलेले की 16 लिटर उदक आपण फ्री दितलो. 16,000 उदक आपण फ्री दितलो. म्हणजे एरियर्स त्या टायमार सीएमान सांगलेले बिल भरनाकात म्हणून. ताका लागून लोकांनी बिल भरून आसली चड येयल्ली ती एरियर्स धरून एका हे बिलाचे 37,000 आसा. मागणी आमकां आसा की आमकां तें फ्री उदक नाका पळय आनी म्हयन्या आमकां तें बिल येवचें आनी आतां जी कितें टॅरीफ लायल्या रेट लायल्या ती आमकां नाका. तो बिल घेवन येता तो म्हणपाक लागलो तुमची पायपलायन कितें मिस्टेक आसतली ताका लागून आमी हेका व्हेलो प्लंबरा व्हरून घरा कडेन दाखयलें. तो म्हणटा पायपलायनी कांयच फॉल्ट ना. जाल्यार बिल आतां पयर रिसंटली आतां पयर बिल येयला 19,931 बिल येयल्लें आसा. सब डिविजन 5 आसा थंय आमी ही नळाची बिलां जी भरमसाट बिल आसा बिल येयल्या तेजें एप्लिकेशन दिवपाक गेल्लें म्हणजे की ते आमचे कितें तरी तेजेर तोडगो काडचो. कित्याक इतली बिलां भरपा आमच्यान जावपाचें न्हू. ते आमी PWDन विचारलें बाबा सीएमान आमकां अशें सांगलेलें ते म्हणटा आतां तुमी सीएमाक विचारा. टुरिजमाचो सरकारी शिगमो जालो मात गांवांतलो पारंपारीक शिगमो आनी रोमटा मेळ अजून चालूच. हें बुलेटीन सोंपतना पळोवया शिगम्याच्या माळींत आज सालेली 70चे रणमाले. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.